Koloss 3:1-2 कितें चोड बरें म्हणटा. क्रिस्ता बरोबर देवान तुमकां पुनर्जीवन केल्यान जाल्यार तुमी कितलीं जाणां क्रिस्ता बरोबर पुनर्जीवन जाल्यान? त्याच्या पुनर्जीवनपणान तुम्ही भाग घेतला. तुमचे अंतरेक जावन सोदून काड हे चड मजबूत उतर आसा. ताचो अर्थ आशोंक पाटलाव करून ताचे पाटल्यान सगळ्याच तुज्या बोलान वचोंक. चोरकीच्या वस्तूचे जावं दी ती तुमचे अंतरेक तुवें स्वर्गार क्रिस्ता देवाच्या उजव्या हाताक बसलो आसा. दुसरे भाशेन तुजें मन बऱ्या वस्तूंचेर दवर. तुजें ध्यान मन स्वर्गीच्या वस्तूचेर आसून दी. संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय, स्वर्गाच्या वस्तूचेर आसून. तुवें उंच वस्तूचे चिंतूंक शिकोंक जाय न्हय खालत्या वस्तूचे. आतां आयज सकाळीं उरलेलो वेळ म्हाका उलोवंक जाय तुमचे लागीं मन थारावपाचे शक्ती. तूं पळय हांव अजाप जाता. कोण जोयतीवन जाता आनी कोण जायना पळय तें. कोण आपले प्रश्न सुटावे कोत्ता आनी कोण करिना. हांव अजापता दोगां मनशांक मालत्रातार अपमान सोदून दिवप खूब दुखोवं येता. एक मनीस देवाचेर पात येवन ताचेर जोयत वता आनी ताच्या जिवितान फलादीक वस्तू कोत्तो. दुसरो मनीस जिवीतभर बूट घेयत रावतलो. ते आपले पुरे जिवीत एक बली जाल्या परिसात. देव कोणाचेर उपकार करिना वो देवाचो गुन्यांव न्हय. हांवें म्हटला तो देवाचो गुन्यांव न्हय. बरें तो देंवचार बरें तो सगळ्याच्या पाटल्यान आसा. तर हें आतल्याक सोंपोंक ना आनी जबाबदारी घेवंक जाय. आनी आमी म्हणूंक जाय जर कोणाच्यान बरें जावं येता म्हज्यान बरें जावं येता. जर कोणाच्यान जोयत बरो येता म्हज्यान बरो येता. जर कोणाच्या रिणांतलो मेकलो जावं येता म्हज्यान मेकलो जावं येता. आमेन. आनी मागीर तुवें थारावो घेवंक जाय तूं केन्नाच सोदचें ना म्हूण आनी तूं प्राप्त कोत्तेले सगळे जे जेजू मेलो तुका दिवच्याक. आनी एका मिनिटाक चिंती नाका की देंवचार तुका उन्नीत येवकार दितलो. मनी म्हणटलो ओ बरो निर्णय घेतला हांव तुका त्रास कोत्चो ना. तो आनीक मान्य कोत्तलो. तो त्या इफेरनाचो उजो वाडोवन तो आनीकूय गरम कोत्तलो आदी आसलेल्या परस. आनी तशें कोत्तूच तुवें आनीकूय खोलायेन वचोंक जाय. आनी तुवें म्हणूंक जाय आयकोंक ना तुवें हांवें म्हटलें हांव कोत्तेली. हांवें मनान निर्णय घेतला. चलात आयज तुवें सोजमोंकूच जाय. एका निर्णय घेतलेल्या मनाची शक्ती तुज्या मनान दिल्लो जाय नाका. बरें म्हज्यान जायना तें चड कठीण आनी हें सारकें न्हय आनी तो देंवचार आनी म्हाका आदार कितलोय कोणूच ना आनी कोणूच म्हाजो मोग करिना. तूं म्हणटाय वय तूं सजमोना. वय हांव सजमोता आनी देखूनच आयज हांव तुका सांगता सत्य. हांव खरेंच सजमोता. आनी हांव जाणो जर तूं निर्णय घेना तर प्राप्त करूंक जो जेजू तुका दिवंक मेळ्ळो जाल्यार सदांच कोण पूण देंवचार वो वायट उर्बेचो मनीस तें व्हरोंक तुजे भोंवतणी आसतलोच. आयज म्हाका जाय निर्णय घेवंक. म्हाका जाय तुवें तुजें मन थीर करूंक आनी सगळ्या बोलान म्हूण आयच्या दिसा म्हजें जिवीत बदलूंक सुरू. म्हाका जाय तूं पवित्र आत्म्यान पिशें जाल्लें. म्हाका जाय तूं पवित्र रागान बरोवन म्हणलेलें देंवचाराक खूब वेळ तूं म्हजे कडचें चोरीत आसा आनी म्हजी भुमिका कोत्तेली आनी सोदची ना. हांव प्राप्त कोत्तेलें जे जेजू मेलो म्हाका दिवच्या. आनी तूं जाणा खोशी तुजे भितर एक उजो पेटलेलो आसा म्हूण. पूण म्हाका जाय तुका सत्य सांगोंक. चड म्हत्वाचें तुका सत्य सांगोंक. तूं घरा वेतोस बोडपी तुज्या सांगातार आसचें ना. हांव तुजे बरोबर आसची ना पूण देव तुजे बरोबर आसतलो.
आनी तुज्या नोमना वेल्यार जेन्ना स्वताक फुडो करूंक जाय तुवें देवाक धरून म्हणूंक जाय हांव सोयत वतलें. आनी फकत एक स्टॅटिस्टीक जायनाका घालून एक बंपर स्टिका आनी ताका तेंको दिवंक जिवीत ना. देवान तुज्या जिविताक एक बरी येवजण दवरल्या. तुका वडे चुकोंक ना, अजुनूय तुका उशीर जावंक ना, तूं जाणटें जावंक ना, तुवें चड चुकी करूंक ना. देवान तुज्या जिविताक एक बरी येवजण काडून दवरल्या. पूण तुवें शिकोंक जाय चिंतूंक देव चिंता तसो आनी म्हणूंक जे देव म्हणटा तें आनी तुज्या भावना प्रमाणे जेवपाचें तुवें बंद करूंक जाय. आमकां आवडटा लोकांक सांगूंक आमकां कशें दिसता तें. आमकां बंद जाय, आमकां उत्तेजन नाका. आमी उत्तेजन मेलोंक म्हणजे तुका कसलें पूण भायलें बॉल जाय तुका उमेदीर हाडूंक, ताची म्हाका आनी गरज ना. बंधन घडूंक म्हणजे मुद्दम पावल मारूंक. आमेन. तूं मुद्दम करून कितें कोत्ता, मुद्दम कर. आतां कांय भाग आसा जो हांवें मन थोरान दवरल्या आनी खरेपणी हाचें कितें जायतें आसा, पूण थोडें तुका सांग. हांवें मनान निर्णय घेतला म्हाका शांती जाय म्हूण. आतां शांती नासतना खूब 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 वेळ जेली. तुका उचाबल जावंक जाय तर सदांच कितें ना कितें आसा तेवूंचार तुका चुकयता तुका उचाबल करूंक. तो जाणो तुका कितें त्रास दितले ते आनी ताची तो बंदोबस्त कोत्ता. तूं तुज्यो सगळ्योच परिस्थिती बदलतल्यो म्हूण अपेक्षा दवरूंक फावना आनी तुवें म्हणूंक जाय बदलूंक जाय तें हांवें करूंक जाय. हांव वस्तू विशीं वेगळोच प्रतिपाल कोत्तेली, दुसरोच प्रतिपाल. एक वस्त हांवें करूंक जाय आसली, म्हाका शांती जाय आसली तर एक शिकोंक बंद करूंक म्हजी बालेरी भरून वतूंक. कोण शानो मनीस तेंको दिवपाक ना तसलो वावर तूं करूंक घेनाका. आमेन. लोकांक आनी वस्त सवे सजमूत हाडूंक तजवीज कर. खुशाल जावंक सदांच तुजे परमणे जावंक जाय तसलो मनाचो निश्चय करिनाका. कित्याक थंय आयज तुजी थांय तुका आवडना तें कितें घडटलें तुका मनांत येवचें ना आनी तुवें फकत मनान निर्णय घेवंक जाय. गरज सकाळी फुडें मनान निश्चय करून जर म्हजो दीस हांवें येवजिला तसो वयचना तर हांव देवा थांय रावतली आनी हांव शांतीन आसतली. तुवें तुज्या मनान निश्चय घेवंक जाय. वेला आदींच मन थारावंक जाय. म्हाका जाय तुजो सकाळचो 10 वा 15 मिनीट तुवें देवा सांगाता सारूंक आनी म्हाका जाय तुवें मन कित्याचेर पूण थारायलेलें. म्हाका जाय तुवें म्हणूंक आयज हांव शांत रावतली. आनी जेन्ना तुका दिसता तूं उचाबल जाता म्हूण तुजा न्हय तें हांगातान सुरू जाता आनी मागीर ना म्हूण थंय गेला तें अशें केलां ती परत वेचिना. तुजें काम तुवें केल्यार तुका कितली शांती मेवता ती पळोवन अजापतली. सोत मानी नेजो कितले पावटी म्हज्या जिवितान हांव कितल्याचेर उचाबल जाल्यार जाका म्हजे विशीं कांयच नासलें. हांव कितें मेंतेर जालें आनी म्हजें सोंपेपणी भायर रावंक जातें. चलात आमेन म्हणटलो कोण तपासणी करून त्यो वस्तू सोदून काडिनाका ज्यो तूं नकलो आसलें अदीक बरें जावपाचें. आमेन. कोणे गेल्या सुमारान म्हटला ओ वय ती परत रस्त्यार तुज्यो खबरो करता. हांवें म्हणलें म्हाका नाकाच गमो. म्हजे विशीं ताणें कितें म्हटलें तें हांव उचाबल जावतलें. हांवें मनान निर्णय घेतला सोंपेपणी अपमान भोगची ना. आनी जर तुवें म्हाका बेजार केल्यार हांव तुका बक्षितली. हांव बक्षितली तुका. हांव मनान थारायलां आनी तुवें म्हाका बेजार केल्यार हांव तुका बक्षितली. हांवें मनान थारायलां. चलात आतां हांव जाणो हे पळय तें येता पूण म्हाका दिसता आनी कांयच दिसना.
म्हाका कशें दिसता ताची परवा ना देंवचारा हांवें मनान निर्णय घेतला हांव कितें कोत्तेली तें कोणाक पूण आयज सजमनी मेवली काय म्हाका कशें दिसता तें म्हाका पडोंक ना हांव कितें कोत्तेली ह्या विशीं हांव मनान निर्णय घेतला. आतां म्हजी इश्टीण आनी आदारी सांगाती जोची खबर सांगता तिणें म्हाका म्हटलें कोणाक दुखोवंक जाय. ती राती हांव घरा व्हेली आनी स्वता लागीं भासाभास केली आनी तिणें म्हटलें हांवें स्वताक म्हटलें आतां चल तूं सारकें जा फुडो कर स्वताक चुचुरपाचें सोद आनी तुवें वागोंक जाय तशेंच वाग. तुवें स्वता लागीं उलोवंक जाय सगळ्या लागीं उलोवंक वचो नाका. बरें म्हाका फकत दिसता 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 अशें दिसता ना वच आनी स्वता लागीं उलय म्हणून म्हाका कशें दिसता ती परवा हांव कितें कोत्ता तें जाणो. 2 Timothy chapter 2 verses 23 आनी 24. पूण वाटाय ओये म्हाका वट्टा ओर्त नासलेले शिस्त भायले विवाद वाटाय तांकां लागून तोंडाक तोंड लाता तोंड जाता म्हूण तूं जाणोय तांकां तोंडाक तोंड जाता म्हूण आनी झगडीं जातात. सौम्याचो चाकोर झगडल्याचो जावचो न्हय पूण सगळ्या थंय थोंड बरेपणान आनी सोंसणीकायेन दुसऱ्यांक शिकोवन दिता तसलो ताणें जावंक जाय. दुसऱ्या बासत परत ताचो वत पळोवया ताचो पयलो भाग पळोवया वर्स 23 परत वाचूया. ओर्त नासलोल्या आनी शिस्ती भायले विवाद वाटाय ताचे बदल कांयच तुमी करी नाका. हाचो अर्थ ल्हान जांकां मातूय खबर ना ती तुका कितें सांगूंक सोदताय पळय तें जाका अर्थ ना मूर्ख आसा विवाद प्रश्न वयर चलात फकत हुशार जाय म्हणत हांव तातूंत पडची ना. म्हाका तें आयकोंक नाका हांव थंय वयची ना देंवचाराक म्हाका सयोग मेलपाक ना. आमेन. आनीक एका वस्तूचेर हांवें मनान थारायलां तें की फकत देव जाणो आनी तें तो म्हाका सांगोंक ना. कित्याक देवा कित्याक केन्ना देवा केन्ना कित्याक देवा कित्याक म्हाका परी हे परी कित्याक दिसता म्हाका हे परी कित्याक वागता देव हे परी कित्याक वागता. तुका कशी 4 बुगी वेगवेगळ्या भासांची आसूं येता. हांवें कितें वायट केलें लोक म्हजे बरोबर बरेपणी कित्याक उलयना तें कित्याक चलोंक ना हांव सजमलें तूं म्हूण तूं केन्ना म्हाका सुटावें कोत्ता कित्याक केन्ना कित्याक कित्याक केन्ना कित्याक केन्ना. सर आयज हांगा भितर हांव विचारली तुमकां कितल्या जाणांक घुसपाक गोंडलाचो जायतो अनुभव आसा. म्हज्यान खात्रेंच सांगूं येता की 90% हात वयर कोत्तेले म्हूण. त्यो घुसपा गोंडलाचो बरो न्हय तुजा न्हय घुसपा गोंडलान कशी सापडटा ती तोच वीत करूंक जे फकत देव जाणो. तूं घुसपा गोंडलाक सापडचो ना तूं वाट विदात करची. बरें म्हजें कितें जातलें हांव कोणा लागीं काजार जातलें हांव केन्ना काजार जायना तर कितें जातलें जाणटो जातोच कितें जातलें. तुजें मन कित्याचेर गुणगुणून घुंवोन आनी घुंवोन आसता आनी जितलें तूं उदी करता तितलें तूं निराशी जाता आनी तितलें घुसपा गोंडलाक तूं सांबोडटा आनी तुका दिसतोच तुवें तें सुरय केल्लें आसा तरी तूं कांयच नको. कित्याक तुजी कितें चिंता तुवें जावंक थारायलां तें शेकींच बदलतलेंच. शीस पावलून म्हटला 1 कोरिंथकारांक 2:2 हांतून हांवें निर्णय घेतला तुमचे मदें म्हाका कांयच जाणो जावंक नाका फकत क्रिस्त आनी ताचे कुर्साचें मरण. म्हाका दिसता शीस पावलूक वस्तू सुटावो करूंक त्रास पडलेले म्हूण. हांगा आयज कोण पूण आसा जो आपल्या मनान थारावो घेतलेलो की तूं आनी केन्ना वस्तू सुटावो करचें ना म्हूण तूं मागणें करून देवालाग मागतलें तुका स्वयंभा वरती सजमीकाय दिवपाक आनी तूं रावतलें तातूंत ते दिसोर तुका कितें दिसोसो.
कित्याक बरें कित्याक बरें जॉयस आनी हांव काजार जायना तर कितें जातें बरें म्हणटोच तूं कार जावचें ना बरें काजारींनी तो लोक दुखी आसता आनी काजारी आसात ती पिशी आसात देखून बरें हांव उलयत रावता आनी तुमकां नाका ती टीव्हीचेर तांच्यान तें काडूंक जाता काजार न्हय पळय तांकां लिंक समज जाय आनी काजारी आसात तांकां नाका आमकां एक प्रश्न आसा हांवें चिंतल्या परस तें बरें चल्लें ओ जेजू तूं कितली गमत कोत्ता हालेलुया हांवें म्हज्या मनान थारायलां हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतली म्हूण देवन सरान म्हजें भुरगेपण चोरलें पूण हांव ताणें पळोवंक ना तसली खुशाल म्हातारी जात वर्सांनी जाणटी तुजो न्हय खूब वावुरता पूण हांवें थारायलां ह्या पुलपित्रार हांव आनंद घेतली म्हूण ह्या जमातीन हांव बरो वेलसा म्हज्या घोवाचो आनंद म्हज्या भुरग्यांचो आनंद म्हज्या घराचो आनंद हांव घेतली म्हूण हांव जितली हांव संवसारांत आनी जितली हांव संवसारांत ओलशीक चलता तें आयकता दर फावटी कसली खबर हांवें आयकतच हांवें म्हटलां हांव म्हज्या जिविताचो आनंद घेतलें हांव आनंद शिंवोन काडटा ताका म्हजो आनंद शिंवून काडूंक दिवची ना कित्याक जे सगळे संवसारांत चलता आनी ताचे बदल म्हज्यान कांय करिनासता हांव म्हजी भुमिका कोत्तली म्हज्या लागीं घडटा तें करूंक हांव मागणें करून देवाचेर विस्वास दवरतली म्हजो आवाज उबारतली पूण जितले दीस म्हजे उरल्यात हांव ते आनंदांत आसात चलात तुमकां खबर ना म्हाका कितें भोगता तें म्हाका थंय भायर येवन तुका धरूंक दिनाका आनी हांव पळयता तुमी जी टीव्हीचेर पळयतात तूं फकत तांचे लागीं उलयता म्हूण समजूं नाका तूं उठ आनी तुजें तें पोन्नें निराशी दुखी भास भायर उडय आनी म्हूण हो दीस सजवेस्परान रचला हांव आनंद भरीत आनी खुशाल जातलें हांव जातली तुमकां खबर ना म्हाका कितें भोगता तें म्हाका थंय भायर येवन तुका धरूंक दिनाका आनी हांव पळयता तुमी जी टीव्हीचेर पळयतात तूं फकत तांचे लागीं उलयता म्हूण समजूं नाका तूं उठ आनी तुजें तें पोन्नें निराशी दुखी भास भायर उडय आनी म्हूण हो दीस सजवेस्परान रचला हांव आनंद भरीत आनी खुशाल जातलें हांव जातली हांवें म्हज्या मनान थारावो घेतला ज्वाव दादा चोर येता फकत मारूंक धरूंक आनी नाश करूंक जेजून म्हटलां आयला तुका जीव दिवंक आनी पुनतायेन वतो सोर आनंदाचे चोर तें वतो सोर तुका दितलो चोर हांव एकलें आसा जाल्यार तूं स्वतंत्रपणाचो आनंद घे तुका थंय भायर वचून कांय उपाय घेवंक जाय तर तूं घरा फोन करची गरज ना विचारूंक तुज्यान तें दूद मोडूं येता वो ना तें चलात तुमकां करूंक जाय तें तुमी करात पूण तुका घोव आसल्यार ताचो आनंद घे
ताका मारो सोर सोताय नाका ताचे भितर कितें वायट आसा तें सोदी नाका बायबल म्हणटा एक बायलेन आपल्या घोवाचो आनंद घेवंक जाय बरें हे आमी सोजमोला की ना हांवें तुमकां फार मारलेल्या पोरी दिसतात चला तुवें खुशाल जावंक जाय आनी काजार जाला ताचे कडेन थोडी गोमत करूंक जाय म्हणजे देव आनी हांव सगळो वेळ फकाना कोत्तात आमी सदांच अशी एक नवे लुसी आनी डेझी जोडपे कशें तूं जाणूय म्हणजे म्हाका शेकी गमलें म्हाका खरेंच काजारी जिविताची 40 आनी 2 वर्सां जालीं म्हाका हे 5 वर्सां फाटीं सजमलें तो बदलपाक ना आतां हांव सजमली म्हाका शिकूंक उशीर जाता पूण हांव सजमली आनी हांवें थारायलां तर तो बदलना जाल्यार हांवें निर्णय घेतला जाल्यार अदीक बरें हांवें आनंदीत रावपाचें आमेन ते निर्णय घेतल्याक आमी बरे वेल जाता म्हणजे आमी सांगातान वावर कोत्तात हांव स्वता तें काम कोत्तात ताचें काम तो कोत्ता केन्नाय रातचो तो घरा येता आनी हांव म्हणटा तूं जाणूय चल खंय भायर वच 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 शिशू म्हाका जागो जाय म्हजो आमेन सो तुका बायल आसा तिका बरो राव तिच्या एक तोखणाय कर तिका बरे भाशेन पळय ती किमती अशी लेख म्हजो घोव म्हाका सदांच सांगता तो म्हजो मोग कोत्ता म्हूण दर दिसा तो म्हाका सदांच सांगता हांव बरी दिसता म्हूण हांव ह्यो शिड्ड्यो देंवन पासून हे माचयेर थान सकयल वचोंक ना तो आदींच म्हाका सांगता म्हजो निरो बसो आसलो चलात तूं काजारी जाल्यार त्या मनशाक उत्तेजन दियात हांवें मनान थारावो घेतला कालचाचें बरें जावपाक हांवें मोगान चलपाक ओ तें एक व्हडलो थारावो घेवं आमी कितली चिमटी मोजेंच कितें मोजेंच कितें मोजेंच कितें मोजेंच कितें मोजेंच कितें मोजें कितें मोजें कितें ओ तेंच कांतार आयकोन हांव थकली वेल जालो आतां दुसरे कांतार आयको हांवें म्हज्या मनान थारायलां मोगान चलपाक म्हाका त्रातार केल्लें जायते परी हांव लोकांक त्रातार करतली हांव लोकांची किंमत कोत्तली मोग तूं लोकांक कशें त्रातार कोत्ता ताचेर आटापलेलो आसा थोडे भोव ग्रांथ वाचपाचेर ना तूं लोकां सवय कसो वागताय ताचेर आसा निश्ठूर जायनाका एक निश्ठूर गोरवी क्रिस्तांव जायनाका आमेन तुवें भायर वचोन कोणाक दुखय नाका मोगा वयर निमाणी सिडी घेताना वय हांवें शक्य केलां तुवें निर्णय घेवंक जाय मोगान चलोंक तुवें निर्णय घेवंक जाय उदार कालचाची जावंक तुजे भावनापणान तुज्यान वचोन येजो कित्याक तुजी भावना सदांच म्हणते बरें तुवें तें करूंक गरज व्हडले टिप्स दियात ल्हान टिप्स दिनाकात बऱ्यो देंगी घेयात तुका घेतली तसल्यो देंगी दुसऱ्यांक घे जिवितान सवाय 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 म्हणून वचो नाका चलात बरें हांवें ताच्यान कित्याक बरें जावंक जाय तें म्हजें थंय बरें नात देखूनच तुवें बरें जावंक जाय कित्याक तूं देवा परी तूं दुसऱ्या वर्गान जियेता तुज्यान ताचे वयर वचो येता तुजें मन थारार दवर आनी तशेंच तें आसूं दी आतां तुमकां कांय जाणांक मनान थारावो घेवंक जाय घर साफ करूंक कांय जाय थारावो घेवंक दुरू सारकें दवरूंक कांय जाणांक थारावो घेवंक जाय घरा वचून तुका जाल्यार ताचे सवय बरी मनाची अवस्था उत्पन्न करूंक राव चिंत आनी नियाल कोर बऱ्याच जाणांक थारावो घेवंक जाय आनी एक दीस स्वताचे चुचुरे करूंक सारची ना म्हूण कांय जाणांनी थारावो घेवंक जाय पाटली जिवीत विसरूंक जाय म्हूण कांय जाणांनी थारावो घेवंक जाय देवाचेर मातूय रागार जावची ना म्हूण कित्याक तुज्या जिवितान तुका जाय तसलें जावंक ना म्हूण मन थाऱ्यार दवर आनी देवाची येवजण तुजी सवय कसली ती जावन
ती तूं सोडी नाका, केदींच सोडी नाका. म्हाका जाय तुवें शिकोवंक चिंतूंक देव चिंता तसो आनी म्हणूंक देव म्हणटा तसो. हे पुरी तुज्यान देवान तुका दवरले ते आपणाव येता. आमेन. बरें आसा. चला तुमच्यान उबी रावो येता. हालेलुया. रोमकारांक 12:2 म्हणटा संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलो नाका, पूण बदलूंक तोच वितकोरांची मनीस सारकेंच बदलप करूंक तुज्या मनाच्या बदलपा प्रमाणे. कितलो व्हड ग्रांथ वो. तूं तुजें मन बदलिना तर जाल्यार तुका केदींच मेळचें ना तें जिवीत जे जेजू मेलो तुका दिवंक. आनी हांव जाणत ताणें तुका बरें पळय तें दिलें तें तुवें प्राप्त करूंक जाय. तर तूं कित्याक हें पळय ना. सगळी म्हायती बरोवन काड आनी तुजी कॉपी ह्या शिकवणेची आतांच सुगूर कर. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.